in fact, all the states have been issued instruction by the MHA that in view of the 26 Jan Republic Day, we have to do flag hosting on all the islands. That is why we have come here on this island today, along with all the other stakeholders like Forest, Coast Guard, Indian Navy, the NCC, the Forest Department, and the Police Department. So this is a great day for us that we have come here and done the flag hosting. Sir, can you mention the importance of these island spaces? Yes, all these islands are having a strategic location, and to ensure that the security of these coastal islands, that is one of the reason we are here today. Patrolling with our boats, we have got 7 police stations, and all police stations are doing coastal patrolling to safeguard the interests of the state. Yeah, we have to all dedicate ourselves to this nation, and we should always strive to ensure peace and stability for the state of Goa and for India as a whole. Hello, I'm John Martin from Bogomolo. I'm a civilian. I'm fisherman आणि लोकल्स एक दोन उतर म्हणून बसयता की सद्यार आमी आयलंडाचे येयले 26 जानेवारी सेलिब्रेशन आमी पयले हिंगा 26 आमी पावचे ना जाणा पूण ताका लागून आमी पयले येयले आज फ्लॅग होस्टिंग करपाक आयलंडाचेर सगळे आयलंडाचेर करतले आमी फ्लॅग होस्टिंग आनी हांव थँक्यू म्हणून बसयता कोस्टल पुलिसान नेवल कोस्ट गार्ड COP कॅप्टन आमगेले ओशनोग्राफी तितून मध्ये हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कितें हे आमचे सगळे सायबाज हिंगा आहा ते सगळे आमकां एक एकवट असो दाखोवपाक आज तेणी आमकां एक सांगाती असो दाखयला कितें हाल्या कितें जालें आमी सांडले दोरयान सांडून पावले कितें जालें आमचे फिशरमॅनाक एक होप आहा की आमकां ते सगळे पावतले म्हणून एक फोनार वो एक उतरार आमकां ते हेल्प करूंक येतले म्हणून सो आमी सगळे आनी आमी सगळे सिविलियनांनी तेंचे बरोबर उबे रावचे फाल्यां कितें जालें तांकां कसलो हेल्प जाय फिशरमॅन आनी सिविलियन तांकां सगळे आमी हेल्प दाखोवचो आमचे मदें आदार दिवचो इतलें म्हणून सोदता. It's the best at the moment. I have no words for this. म्हाका दिसता अशें करून सदांच आमी रावचे एकमुखार पावोन एकमुखार सांगातीन रावचे आनी केन्ना कितें कोणाक हेल्प जाल्यार हेल्प करचो म्हणून. म्हाजें हांव 3rd टर्म इन बोगमालो पंचायती मेंबर आहा पूण हे म्हाका फर्स्ट टायम इतले बेस्ट सगळे एकवट आहा सगळ्यांनी फर्स्ट टायम सर आमचो DSP सरान मेळोन सारकी इनिशिएटीव घेवन सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर एक गेट टुगेदर हाडला ही आमची पयली जी मुर्मुगांव तालुका तांकां पयली खुशालकाय सगळे गेट टुगेदर फर्स्ट टायम इन लायफा म्हाज्या फर्स्ट टायम ते एक जाले हांव सराक सगळ्यांक तांकां सो जो कोण येयला तांकां तितल्यांक हांव सल्यूट करता. तशेंच आमी आयज येयले 26 हे रिप्रेझेंट पूण हांगसरलो इतलो बरो व्यू आहा आख्खे गोंयान खंय तसलो व्यू ना द बेस्ट आमचो आयलँड तो आमी बरो पासून सांबाळ्ळा आयज पर्यंत आनी तसो गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें आमकां फॅसिलिटी जाय कितें जाय तुमी येवपाक कितें आमकां तेकोन नियरस्ट बोगमालो बीच आनी बायणा बीच लागता हे 2-3 MLA लागता तांकां लागून तेंचे कडेन मागता जे MLA ही आमकां डेवलप करपाक क्लिनींग करपाक आमकां सपोर्ट करपाचो तसोच हांव हे सगळ्यांक सराक DSP सराक ताका हांव सल्यूट करता की तेणी इनिशिएटीव घेवन सगळ्या कोस्ट हाडला टुरिजम हाडला कोस्ट पुलीस टुरिजम COP हे 4-5 जाण डिपार्टमेंट येता तांकां लागून सगळ्यांक काळजान देव बरें कर म्हणटा. We were surprised to see like the Coast Guard coming here for the flag hoisting, and they're doing this all in preparation for the 26th January. So we feel safe that the Coast Guard are reaching to the island. आणि अनेक कितें बरें दिसलें ते we could be a part of it. Correct. That is one thing that we really liked the most. So yeah, thank you so much, sir. Many people got it like after many years, the flag hoisting, which we missed. Yeah, After school days, was the last time flag hoist केलं. So this was a very nice opportunity. We were lucky, I would say. So thank you so much. आमकां वो चान्स मेळ्ळो तुमचे बरोबर हिंगा एकवटान वो फ्लॅग होइस्ट करपाक. So thank you so much. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.